पूण संवसारी जिवितांत आमच्या आमच्या जिवितांत आमची जडाय आमी सडीत करून घेता जावं पुरो मोतीचें वजें दुस्मानाचें आमकां द्वेषितल्याचें आमकां शिरापतेल्याचें रागाचें मोसराचें ना बुकसाण्याचें ह्या वजांनी आमची जडाय आमी सडीत करून घेवन आमचें पयन सलीसायेन मुखारसून व्हरूंक जायते फावटी आमकां अडखळ जाता. जेजू बाळकतें मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आयच्या दोनी वाचपांत हांव एक विशय आमी घेवन सोतर तो जावन आसा मिसांव. बापान आपलें मिसांव जेजूक दिल्लें. जेजून तें मिसांव आपल्या आपोस्तलांक दिलें. आपोस्तलांक उपरांत जेजू आज आमी पळयता हें मिसांव 22-70 जाणांक मुखारसून व्हरूंक आज्ञा दिता आनी तेंच मिसांव पवित्र स्नानाद्वारी आमकां सर्वांक लाभला. मिसांवाचो उद्देश जावन आसा ताचे संगी रावूंक आनी ताचो संदेश मोगाचो हो संदेश ही शिकोवण हेरां संगी वांटून घेवंक हेरांक क्रिस्त सरशी हाडचें तें मिसांव पोंताक पावोवंक ही जबाबदारी आमा समेस्तांक लाभल्या. जेजू एक पैनारी म्हणून चालूक ताच्या सगळ्या वांजेलांत तिळसिता. जेजूचें मिसांव एक निरंतर पैन. लोकाचें पैन जेजूचें तें खंय तावन प्रारंभ जाता. गलिलियांतावन जेरुसलेमा म्हणसर आनी जेजूच्या मरणा उपरांत शिसांचें पैन जेरुसलेमांतावन रोमा पर्यंत आनी आमकां हेंच मिसांव मुखारसून व्हरूंक उलो दिला. लुकाच्या 9व्या अध्यायांत आमी वाचता जेजू गलिलियांतावन जेरुसलेम पळयता आनी ताची दिश्ट जेरुसलेमा तेवशी येता. कित्याक म्हज्या जिविताचो शेवट जावन आसा वो. कित्याक जेरुसलेमाक हांवें पावोवंक जाय आनी देवा बापान म्हाका दिल्लें तें मिसांव हांवें शेवटाक वा पोंताक पावोवंक जाय म्हणलो उद्देश ह्या अध्यायांत आमकां स्पश्ट आसा. ताचे उपरांत 19व्या अध्यायांत जेजूचें पैन जेरुसलेमाक तेवशी म्हणून आमकां परत स्पश्ट जाता. कित्याक आपली दिश्ट थंय तावन तो जेरुसलेमा तेवशी दवरता. लुकाच्या वांजेलांत हें पैन निरंतर गलिलियांतावन जेरुसलेम आनी धर्मदुतांची कृत्यां लुकान बरयलो जाल्ल्यान थंयसर आमी पळयता शिसांचें मिसांव जेरुसलेमांतावन रोमा कुशीन. आमचें पैन सुलाबायेचें जाय जैतर दादोसकायेची जाय जैतर जेजूची शिकोवण आमची कन्न घेवंक जाय. संवसारी जिणेन कितल्या मापान आमी आमचें वचें उणें करता तितल्या मापान सलीसायेन आमी पैन करूंक आनी आमच्या पैनाच्या अखेर निमाणे घडये पर्यंत पावूंक आमकां साध्य आसा. पूण संवसारी जिवितांत आमच्या जिवितांत आमची जडाय आमी सडीत करून घेता जावं पुरो मोतीचें वजें दुस्मानाचें आमकां द्वेषितल्याचें आमकां शिरापतेल्याचें रागाचें मोसराचें ना बुकसाण्याचें ह्या वजांनी आमची जडाय आमी सडीत करून घेवन आमचें पैन सलीसायेन मुखारसून व्हरूंक आमचें पैन जोगत्या रितीन मुखारसून व्हरूंक जायते फावटी आमकां अडखळ जाता. लुकाच्या वांजेलांत जायतीं पैनां आसात. मुरयेचें पैन आमी पळयता. नजरेतावन जुदेयाक एलिझाबेथीची बेडती करता. नजरेतावन परत बेतलेमाक फाटीं येता. लुकाच्या वांजेलांत एकलो जेरुसलेमांतावन जेरिकोक वचून पैन आराम करता. लुकाच्या 26व्या अध्यायांत दोग जण जेरुसलेमांतावन एमावसाच्या वाटेक पैन करतात आनी धर्मदुतांच्या कृत्या पुस्तकांत आमी पळयता जेरुसलेमाक वेची शिसांनी घेवची ती मिसांव पैनां. सांपावलूची 3 मिशनरी पैनां आमी धर्मदुतांच्या कृत्य पुस्तकांत नियाळ करता. लुकान कित्याक
जेजूचे मिसांव एक पयन जावन घेतला तसो उद्देश जावन आसा पोरण्या सोल्यांत इस्रायल लोकांचें पयन हें चिंताप हो पाडतळ मतीन दवरून तो ताचें तसो विशय लोक ह्या ताच्या वांजेलांत पितरीत करता कित्याक इस्रायलाचें पयन उत्पत्ती ग्रंथांत 12व्या अध्यायातावन प्रारंभ जाता अब्रामातावन हें पयन सुरू जाता ताचे उपरांत इजिप्तातावन बसयल्ल्या गांवाक पयन असिरियाची बंदड बाबिलोनाची बंदड आनी हे मिसांव शेवटाक पावता लुकाच्या 9व्या अध्यायांत जेजू 12 जाणांक शिसांक धाडटा आनी थंयसर जेजून उल्लेख केली ती उतरां दांडो सावन पोतें सावन बुती सावन दुडू तुमी घेवचो न्हय आनी लुकाच्या 10व्या अध्यायांत आज आमी वाचलो तो वांजेल परस हांगासर 72 जाणांक धाडटा आनी पैणाक कसल्यो संगती घेवंक जाय म्हूण परत 3 उतरां उल्लेख करता चिरी साव बुती साव वाणो सावन तुमी वरिनाकात म्हळ्यार संवसारी खंयच्या संगतेक तुमी लबदून रावचे न्हय आनी हें चिंताप आमचें कर घेवंक आमकां दिल्लें तें मिसांव आमी शेवटाक पावूंक आयचो वांजेल आमकां आपोवण दिता पूण ह्या पैनार कश्ट आमच्या जिविताचो वांटो आमी कश्टांत आसतना वा पिडेक वळख जाता आसतना आमी एकसुरी जाता मात्र न्ही आमी संपूर्ण रितीन अस्कत जाता हेरांचो आदार आनी सांगातपण आमी घेता हेरांचो आदार आनी सांगातपण आमकां गरजेचो जावंक पावता कश्टांत आशिल्ल्या व्यक्तीक दुडवा रुपार कुमक करचें न्ही जावन साहस आनी खंडीत जावन तांच्या कुमकेक आमी पावता पूण ताच्या की सडीत रितीन तांकां जाय आमचें सांगातपण कठीण पिडेंत वळवळतेल्यांक तांची आमी भेट केली तर जायते पावटी आमच्या बेटे वरवीं तांचे कश्ट थोडे पावटी तरी आळू जावंक पुरो थोडे पावटी चड जावंक पुरो आमच्या बेटे वरवीं तांची जडाय चड जावंक पुरो वा पिड्या चडीत जावंक पुरो कित्याक जायते पावटी आमची भेट तांकां उपकाराचें भोगना हें आमकां आयच्या पयल्या वाचपांत जोबाच्या ग्रंथांत स्पश्ट जाता जोब एकलो ग्रेस्त मनीस जायतीं जानवरां जायती ग्रेस्तकाय ताका आसली पूण केदाळा तो पिडेक सांपडलो ताचें जिवीत अस्कत जालें निराशी जालो सक्कड ताणें होगडावन घेतलें आनी त्या वेळार आमी वाचता जोबाच्या ग्रंथांत तूं देवाक शिराप घाल आनी मोरून वच हीं उतरां ताच्याच बायलेतावन ताका आयकूंक मेळटात जोबाक ते एक जण मोगाचे इश्ट आसले ते थंयसर ताका तवळ मेळोवंक थंयसर ते वेताले 7 दीस ते मावून रावले आनी उपरांत जोबाक ते बेडकर म्हणटात ही पिडा जावन आसा तुज्या पिडेची शिक्षा तुवें कितेंय पाताक केलां जावंक पुरो तुवें कितेंय पाताक केलां जाल्ल्यान ही पिडा तुका लागल्या ताचीच मोगाची मनशां ताच्या पिडेंत सांगात दिवंक शकनात तरी तो ताचो बावार्थ सांडिना तांणी उसारची आयच्या पयल्या वचपांत तांणी उसारची उतरां भोव अर्था बरयत म्हजो सोडवंदार जिवंत आसा म्हूण हांव जाणा ताचो सांगात म्हजे संगी आसा तो म्हाका सांगात दिता म्हज्या कश्टांत आदार दिता म्हूण हांव जाणा आनी ह्या जिवाची वा कात म्हजी नास जाता आसतना परत हांव ताका भेटोवंक वेतलो ताचो सांगात हांव सोदतलो आनी तो म्हाका स्विकार करूंक सदांच तयार आसतलो कठीण पिडेच्या वेळार पिडा गूण जायनातल्या वेळार तो देवा बापाचो सांगात सोडिना बगार सक्कड तांच्या मोगाच्या व्यक्तींनी ताका पयस केलो तरी तसो बावडतान तो थीर रावता देवान दिलें देवान वेलें सदैव जावं ताचें नांव हीं जावन आसात उतरां जोबाचीं भाऊ भयणीनो मिसांव आमकां हरएक लाभलां पवित्र स्नानांत हे मिसांव आमी स्विकार केलां जेजून शिसांक आपयता आसतना
सुरवेर सांगलेली ती उतरां हांवें तुमकां आपयलां म्हजे संगी रावूंक, म्हजे संगी रावूंक आनी उपरांत जें कितें तुमी अनभोग जोडटात तो अनभोग हेरां संगी वांटून घेवंक. टू बी वीथ मी एंड टू गो आवट. हो अनभोग तुमचो आमचो जावंक जाय. देखून सदांच मागण्या मुखांत हो अनभोग जोडून देवान आमकां दिल्लें मिसांव उतरांनी करण्यांनी आमच्या चलत्या जिवितांनी करूंक तस कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार तसो जेजू क्रिस्त परत ह्या वेदीर कुरूस उंड्या आनी वायना रुपार आमचे मदें आसरसत आसतना तेच कृपा आमी मागून घेवया आनी आमकां दिल्लें तें मिसांव शेवटाक पावोवंक ताचो आदार मागून घेवया. आमेन.